सुख करिता दुःख हरिता वार्ता विघ्नाची। सुख करिता दुःख हरिता वार्ता विघ्नाची। नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। आमचो हो गणपती बरेच पयलींपासून म्हणजे म्हाका दिसता ह्याका 200 वर्सां वयर तरी जाल्या आसतली अशे गणपती हांगाच म्हणजे चालूच आसा। पूण हे घर जालां तेन्ना आमकां जो पर्यंत खबर आसा तो पर्यंत 150 वर्सां तरी ह्या घराक जालीच। आमचे सगळे म्हणजे हांगा आमचे एक कुटुंब, आमचे 4 वेगवेगळे फॅमिली आनी पयलींच्या काळान म्हणजे आमच्या ल्हानपणान हांगा प्रत्येक फॅमिलीक 1 वर्स अशें आसतालें। मागीर 2003 आमचो असो विचार आयलो की आमी 4 फॅमिली वेगळे एका वर्सांत करता ते आमी एकत्र जावन आमी करचें। ताका लागून आमी मागीर एक ट्रस्ट केली 2004 आनी 2004 पासून ते आज पर्यंत ती ट्रस्ट हे करता, हांगा साजरो करता हो। आनी पयलीं आमचें कशें आसतालें की आमी पयलीं तुगेलो आमकां कळनाशिल्लें, म्हणजे चवथी दिसा आमी गणपती हाडटाले आनी पंचमी दिसा आमच्या घरान भटजी येतालो, तो पुराण करतालो आनी ताजे नंतर हे गणपतीचें विसर्जन केन्ना करपाचें तें ठरतालें। मागीर कालांतरान अशें जालें की बायलो नोकरी करपाक लागल्यो, भुरगीं नोकरी करपाक लागलीं आनी तांकां कळना जालें की तांणी एक सुटी घेतली जाल्यार ती सुटी कितले दीस पर्यंत घेवपाची। म्हणून मागीर आमचो कुलदेव महागणपती खांडोळा थंय आमी एक प्रसाद कौल घेतलो आनी अशें ठरयलें की ज्या दिसा अनंत चतुर्दशी आसा त्या अनंत चतुर्दशी दिसा तें विसर्जन करपाचें। ती प्रथा आतां आमची तशीच चालू आसा की आमी अनंत चतुर्दशी पर्यंत गणपतीचें आगमन आमच्या घरान आसता आनी अनंत चतुर्दशी दिसा ताचें विसर्जन जाता। आमी म्हणटा की 11 दीस गणपती येता, तो 11 दीस गणपती आसा तो आनंदान येवपाचो आनी आनंदान वचपाचो। म्हणून गणपती खातीर कसलेच वाद विवाद धरनासतना आमी हो 11 दिसाचो गणपती किंवा 10 दिसाचो गणपती आमी साजरो करता। सो आश्वीन म्हयन्यान जी नवरात्री जाता तेन्ना देवळांनी तुमी जे मकर पळयता हे जवळ जवळ तशें मकर आसा। सो कदाचित आमच्या जाणटेल्यांक विचार आयला आसतलो की देवळान जशी पुजा जाता देवाची तशेंच एक मकर आमच्या घरा अशें आनी मकर करपाक आमकां सादारणशे एक 2-3 आयतार लागता। सो आमची चवथीची तयारी तशी पळयत जाल्यार म्हयनोभर पयलींच चालू जाता आनी एक ग्रूप जमून आमी हे सगळे मकर कंप्लीट करता। चडश्यो ज्यो गणेश मुर्ती आसतात त्यो साच्याच्यो केल्ल्यो आसता म्हणल्यार मोल्ड, सो तातूंत ते चिकण माती घालून ते साच्याचे करतात। पण आमची ही मुर्ती युनीक कित्याक ती साच्या पासून करना, ती माती घेवन थापोवन ती घडयतात, सो ताज्या खातीर युनीक।